गोय हे जैवविविधतायेचो खजिनो आशिल्लें राज्य आयज हांगच्यो जायत्यो दुर्मिळ गजाली नश्ट जातना दिसतात। तांचो सांबाळ आनी पुनर्जीवन करपाचे खातीर राज्यांतल्या दर एका घटकांचें सहकार्य गरजेचें। राज्य संवसारीक पावंड्यार जैवसंपदा राज्य करपाचो आमचो निर्धार आशिल्ल्यान ते खातीर लोकांनी वांटेकार जावपाची गरज आसा। राज्यांत 7 सुवातांचेर जैवविविधता केंद्र सुरू केल्ल्याची घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी सांखळी दिली। आंतरराष्ट्रीय जैवविविधताय दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले। ह्या वेळार विविध मळार जैवविविधताय संवर्धना खातीर काम करपी मानेस्तांक मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं पुरस्कार भेटयले। ह्या वेळार माचयेर डॉक्टर श्रीधर ठाकूर, डॉक्टर अर्चना गोडबोले, नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, लेविन्सन मार्टिन, सचिन देसाय, जैवविविधताय मंडळाचे वांगडी सचिव डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, संदीप फळदेसाय, विजयकुमार नाटेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दुर्मिळ वनस्पती जीवजंतू सांबाळप गरजेचें। गोंयच्या विविध वाठारांनी आशिल्ल्या पुरातन कडधान्य, पालेभाजी, कंदमुळां, वखदी गुणधर्म आशिल्ल्यो वनस्पती शेणत वचपाचो भंय उक्तायतना तांचो सांबाळ करपा खातीर नवे पिळगेन विशेष योगदान दिवपाचो उलो मुख्यमंत्र्यान मारलो। सह्याद्री वाठार हो जैव संपदेचो मुकूट आसा, तो राखून दवरपा खातीर खुबशे मानेस्त काम करतात। तरणाट्यांनी ताचे खातीर आपलें योगदान दितनाच पारंपारीक जैवीक संपदा राखून दवरप गरजेचें आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। कुळागरांत विविध पिकां घेवप शक्य आसा, सैमाकडेन समन्वय साधून तो तिगोवप गरजेचें। हे खातीर तरणाट्यांनी विशेष योगदान दिवचें। प्लास्टीक ना करून पर्यावरण राखपा खातीर सगळ्यांनी कार्यरत रावचें। मायनिंगाचे डंपूय पाचवेचार करपाचो यत्न सुरू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें। दर एका मालांत एका नव्या जैवीक पदार्थाची वळख जावचे खातीर आमी यत्न करतात। राज्यांतले मिठागळ नव्यान सुरू करपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यान केली। गोंयांत एग्रो क्लिनीक जुनांत सावन सुरू जातलें अशेंय ताणें सांगलें। केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं फाल्यां शुक्रारा पायाभरणी जावपी जुवारी पुलाचेर ट्विन टॉवर्साचें काम 2.5 वर्सांनी पुराय जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। शुक्रारा सांजवेळार 6 वरांचेर चिखले सभाघरांत पायाभरणीची कार्यावळ जातली। जुवारी न्हंय आनी त्या वाठारांतल्या सैमाचें दर्शन घेवप शक्य जातलें असो ट्विन टॉवर्स ह्या देशांतलो एकूच प्रकल्प। हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे हांव उपकार मानतां। जुवारी पुलाच्या उक्तावणा खातीर आयल्यात नितीन गडकरी आनी ट्विन टॉवर्स आनी गॅलरीची कल्पना मांडली। ही कल्पना आतां 2.5 वर्सांत प्रत्यक्षांत येतली अशें डॉक्टर सावंत हांणी म्हणलें। ट्विन टॉवर्साचो हो प्रकल्प 270 कोटींचो आसा। पोरण्या भारतांतले गिन्यानाचे समृद्ध दायज तिगोवन ते फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाक जाय अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें। बिरेस्तारा राजभवनांत महर्षी सुश्रुत आनी आचार्य चरक हांच्या पुतळ्यांच्या अनावरण सुवाळ्याक ते उलयताले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री सुदीन ढवळीकर, प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक आनी हेर आमदार हाजीर आशिल्ले। प्राचीन भारतांत वेंचकी वास्तुशास्त्र, गणित, योग, खगोलशास्त्रांचे गिरेस्त दायज आशिल्ले। आपल्या गिन्यानाचे हे समृद्ध दायज फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाक जाय। तांकां आमचे वेद, इतिहास, संस्कृती हांची म्हायती दिवपाक जाय। आमी हे गजालींत आपली मुळां सोदून ती घट्ट करपाक जाय। प्राचीन भारतीय ग्रंथ फकत वाचपा पुरते मर्यादीत दवरचे न्हय, तांचे भाशांतर डिजिटायझेशन करून ते नवे पिळगे मेरेन पावोवचे। तांचो नव्यान अभ्यास करून सद्याच्या युगाक बेकडावपी समस्यांचेर उपाय सोदपाक जाय अशें मत उपराष्ट्रपती धनखड हांणी उक्तायलें। वायट दुयेंसा पासून थाकाय मेळची म्हूण गोंय सरकारान पॅलिएटिव्ह केअर योजना सुरू केल्या अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। मया आयोजीत केल्ल्या अटल आसरा शिबिरा वेळार मंत्री फळदेसाय हांणी ही माहिती दिली। मये पंचायत सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या ह्या शिबिरा वेळार आमदार प्रवीण शेट तशेंच समाज कल्याण तशेंच हेर सरकारी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं ह्या शिबिराचें उद्घाटन जालें। ह्या शिबिरा मजगतीं 210 लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर केले। ह्या शिबिरांत मये मतदारसंघांतल्या 7 पंचायत वाठारांतले लाभार्थी हाजीर आशिल्ले।
गोंयांत पावसाचो सांवार सुरूच आसा. फाटले 2 दीस जाले वादळी वारे सयत उटंगराचो पावस पडटा. वादळी वारे सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन झाडां आडवीं जाल्या. कांय वाठारांत जाल्यार लोकांच्या घरांनी उदक भरिल्लें. कांय कडेन लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालें. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणूय सतर्क आसा. फाटले 2 दीस जाले गोंयांत उटंगराच्या पावसान धुमशेणां घातल्या. वादळी वारे सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी पडझड जाल्या. लोकांच्या घरांचेर तशेंच रस्त्यार झाडां पडलीं. कांय कडेन लायटीच्या खांब्यांचेर झाडां पडून बरेच लुकसाण जालां. कांय कडेन संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्यो. कांय कडेन शेतांनी उदक भरून शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालें. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 27 तारखे मेरेन पावसाचो नेट आसतलो. आपतकालीन परिस्थितीन तोंड दिवपाक आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण सज्ज आसा. गोंयांत सध्या उटंगराचो पावस पडपाक सुरू आसा. किरे खांडेपार रस्तो रुंदीकरणा वेळार भौशीक बांदकाम खात्यान शेतकारां खातीर मातयेचो रस्तो तयार करून दिल्लो. मात उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हो रस्तो व्हांवन गेलो. तशेंच ह्या रस्त्याची सगळी माती शेतांत घुशिल्ल्यान सगळ्या पिकांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याचें शेतकार सांगतात. भौशीक बांदकाम खात्यान शेतांत गेल्ली माती काडून दिवची तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी शेतकार तुकाराम गावडे हांणी केली. गोंयांत मान्सूनपूर्व पावसाचो सांवार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून फोंडेच्या केरये खांडेपार वाठारांत हालींच केल्लो रस्तो खचलो. जाल्यार सुरावले वाठारांत सिवरेजीच्या कामाक लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवन गेलो. केरये खांडेपार वाठारांतलो हालींच केल्लो सर्व्हिस रस्तो उटंगराच्या पावसाक लागून खचलो. रस्तो खचिल्ल्या सुवातेर 5-6 लायटीचे खांबे आसा. हे खांबे केन्नाय आडवे जावं येता. 8 ते 10 दीस पयलीं हो रस्तो हॉटमिक्सिंग केल्ल्याचे थळावे सांगतात. अचकीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सुरावले वाठारांत सिवरेजीच्या कामाक लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवन गेला. ताका लागून थळाव्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार वेन्सी व्हेकल्स हांणी ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें सायमन रॉड्रिगीजाचें म्हणणें. देखून थळाव्या आमदारान हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वण्टीचो मोठो भाग कोसळ्ळो. बुधवारा राती ही घडणूक घडली. 2 वर्सां फाटीं आल्तमॉन सोसायटीच्या इमारती कुशीक ह्याच संरक्षण वण्टीचो कांय भाग कोसळिल्लो. उपरांत हे विशीं आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाक कळीत केल्लो अशें थळावे सांगता. 2 वर्सां जालीं हाचो पाठपुरावो घेता मात संबंदीत प्रशासनान आजून मेरेन हातूंत लक्ष घातिल्लें ना अशें थळाव्यांनी सांगलें.
गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सकरे शिरोडा एका घराचेर व्हडलें आंब्याचें झाड पडपाची घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. मात आंब्याचें झाड पडून घराचें बरेंच लुकसाण जालां अशें सियाना फर्नांडीस हांणी सांगलें. केप्यां बाजारांत बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या 4 रेस्टॉरंट आनी हॉटेलांचेर केप्यां मामलेदार आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली. जाल्यार एका फास्ट फूड आस्थापनाक लागून बोवाळ जालो. ऑनलायन पद्दतीन 20,000 भरून प्रदूषण प्रमाणपत्र घेतला असो दावो फास्ट फूड तज्ञान केलो. मात हें प्रमाणपत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवंक ना अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. उद्देजक चिराग नायकान बेरेस्तारा काँग्रेसीन प्रवेश केलो. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी चिराग नायकाक काँग्रेसीन येवकार दिलो. मडगांवकार दिगंबराक विटल्यात. मडगांवकारांनी तोंडान जरी हे उलोवन दाखयलें ना तरी दिगंबर प्रती तांच्यो भावना आपले परस वेगळ्यो नात. दिगंबराचेर टिका करतना मडगांव आनी मडगांवकारांक वयर काडपाची कुवत आमचे मदीं आसा अशें चिरागान उलोवन दाखयलें. काँग्रेसीन प्रवेश करतकीर चिरागान दिगंबर कामतीक उजरावन काडलो. मडगांवां हाचे कडेन कसल्योच साधन सुविधा ना. मडगांव म्हूण हो बोट दाखयता. फातोर्डा कुट्टरी नावेली कडेन ताका हे वेगळे मतदारसंघ म्हूण घडये खबर ना आसतलें अशें चिरागाचें म्हणणें. 1995तलो जाहीरनामो दिगंबर कामत अजूनय खपयता अशें चिराग सांगता. जो मनीस देवाक फटोवपाक शकता तो कोणाकूच फटोवंक शकता. दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री करून आमी व्हडली चूक केली अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता. विधानसभा वेंचणुकेंत हार खावची पडल्या उपरांत दिगंबर कामत आमचे कडेन विरोधी पक्ष फुडारी करात म्हूण मागणी करतालो. आपल्याक एलओपी केलो जाल्यार आपले कडेन पर्याय उपलब्ध आसात म्हूण आमकां धमकी दितालो असो आरोपूय गिरीशान केलो. आमेडे नगरगावच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणांतलो मुख्य दुबावीत वासुदेव ओझरेकाराचो जामीन अर्ज मेळशेच्या उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लो न्यायालयान भायर मारलो. खरें म्हळ्यार ह्या गुन्यांवाक जन्मपेट वा फाशीची ख्यास्त आसा. दुबावीत आरोप्याक पुलीस बंदखण लेगीत सक्तीची आसा अशें निरीक्षण नोंदयत न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर हाणें ओझरेकाराक जामीन दिवपाक स्पश्ट न्हयकार दिलो.
शिक्षण खात्या वतीन समग्र शिक्षा खाला 859 पदांचेर भरती जातली। हातूंत 700 सुवातो मुळाव्या शिक्षकांच्यो, 30 कला इन्स्ट्रक्टर, 129 सुवातो NFQAचे वेगवेगळे विशय शिकोवपा खातीर आसात। ह्या पदां खातीर 26 ते 30 मे मजगतीं परवरीच्या शिक्षण खात्याच्या कार्यालयांत सरळ मुलाखती जातल्यो। सगळीं पदां कंत्राटी पद्दतीन भरतले। मुळाव्या शिक्षकांची पदां सरकारी शाळां खातीर जाल्यार इन्स्ट्रक्टरांची पदां सरकारी आनी अनुदानीत शाळां खातीर आसात। मुळाव्या शिक्षकांच्यो 700 मदली 371 पदां अनारक्षीत आसात। 189 OBC खातीर, 84 ST खातीर, 35 दिव्यांगां खातीर आनी 7 आदल्या सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर राखून दवरल्यात। 70 दिवचल सांगे तालुक्यांतल्या शाळेंतल्या शिक्षकां खातीर 26 तारखेक मुलाखती जातल्यो। काणकोणा दारबांदोड्या खातीर मुलाखती 27 मे, साश्टी मुरगांव खातीर 28 मे, पेडणे बार्देस केपें आनी खातीर 29 मे अशें आसा। NFQFचे वेगवेगळे 15 विशय शिकोवपा खातीर 129 पदां मदीं 15 पदां पर्यटन आनी हॉस्पिटॅलिटी विशयाची आसात। लॉजिस्टीक 12, ऑटोमोबाईल आनी भलायकी सेवा विशयांत दरेकी 11, कन्स्ट्रक्शन 9, प्लंबिंग 5, रिटेल 13, ब्युटी आनी वेलनेसांत 10, लॉजिस्टिकांत 12, एपरलाच्या आनी इलेक्ट्रॉनिक्स विशयांत दरेकी 10 पदां खातीर भरती जातली। सगळ्या पदांचो पगार म्हयन्याक 20,000 रुपया आसतलो। हाचे खातीर 27 आनी 28 मेक मुलाखती जातल्यो। उमेदवारांनी सरळ मुलाखती खातीर थारायिल्ल्या वेळा पयलीं उण्यात उणें अर्दवर आदीं हाजीर आसूंक जाय। ह्या वेळा उपरांत पावपी उमेदवारांक मुलाखती खातीर घेवचे नात। कोयंबतूरांत प्लास्टिकाक लागून गुरवार हातीणीक मरण आयलें। तान लागिल्ल्यान ती गांवांत आयिल्ली। तिच्या गर्भांत पूर्ण वाड जाल्ले पील आशिल्ले। स्वास नळयेंत प्लास्टीक अडकून तिका मरण आयलें अशें दोतोरांनी सांगलें। तिचे वांगडा एक ल्हान पील आसलें तें लोकांक पळोवन रानांत पळयलें। इंडियन रेल्वे कंपनीन अँड्रॉयड वापरप्यां खातीर आपलो नवो ॲप स्वरेल सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं प्रवाशांक तिकेटी बुकींग ते रेल्वेचो दर्जो आनी जेवणाची ऑर्डर दिवपा मेरेन सगळ्यो सेवा एकेच सुवातेर मेळटल्यो। हाचे भायर हो ॲप वापरून वापरप्यांक तांच्या प्रवासा संबंदी खंयचोय प्रश्न सहजतायेन सोडोवंक मेळटलो। सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टीम हे संस्थेन ताची उदरगत केल्या। स्वरेल भारतीय रेल्वेची वेगवेगळी डिजिटल सेवा एकाच प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय हाडटा, जाका लागून प्रवाशांनी वेगवेगळी ॲप्लिकेशनां डावनलोड करपाची गरज ना। देखूनच ताका सुपर ॲप म्हणटात। स्वरेल हो अँड्रॉयड वापरप्यां खातीर गुगल प्ले स्टोराचेर उपलब्ध आसा। आतां मेरेन 1 लाखा परस चड लोकांनी तो डावनलोड केला। तशें हो ॲप स्टोरांत उपलब्ध आसा। अकरामे केरये खांडेपार राष्ट्रीय महामार्गाचेर दुचाकीन प्रवास करताना डिवायडराक धक्को दिवन गंभीर जखमी जाल्ल्या सुनील बदर पिराय 23 वर्सांचो रावपी दारबांदोडा हाका दुर्दैवान बेरेस्तारा गोमेकून उपचार घेतना मरण आयलें। मजगती अपघाता उपरांत ताका रोखडोच हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, पूण गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचो जीव वाटोवंक मेळोना अशें दोतोरांनी सांगलें।
पावसाळ्यापासून सुरुवात जावपाची आसा, पूण अवकाळी पावसांतूच कला अकादमीच्या ओपन एअर एम्फीथिएटराच्या कन्सोल बुथांत गळती लागल्या. हे गळतेक लागून शॉर्ट सर्किट बीन जालें जाल्यार व्हडलो अनर्थ घडूं येता असो भंय कला राखणमाणाचो वांगडी फ्रांसिस्को एलोन उक्तायला. कुंकळे नगरपालिकेच्या नव्या वेवसायीक इमारतीची सामकी जवतिकाय जाल्ली आसा. देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान हांगासरल्या भौशीक शौचालयान बुरशेपणां वाडल्यात. मजगतीं निधी आयल्या उपरांतूच आमी ह्या इमारतींत स्थलांतरीत जातले अशें कुंकळे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लँड्री मास्करेनस सांगता. ही पळयात कुंकळे नगरपालिकेची नवी वेवसायीक इमारत. भायल्यान नितळ मात भितरल्यान पळोवशात तर तुमकां अजाप जातले. सरकारा कडल्यान निधी मेळटकीच आतांची नगरपालिका ह्या इमारतींत स्थलांतरीत करपाचे आसात. पूण 5 वर्सां जावन लेगीत दड वीज तशेंच उदकाची पुरवण लेगीत सारकी नाशिल्ल्यान सध्या ह्या इमारतींत आशिल्ल्या दोतोर तशेंच हेर दुकानदारांची सामकेच हाल जाल्ले आसात. देखून बेगोबेग नगरपालिकेन हाची दखल घेवची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. देखून ह्या इमारतीच्या देखरेखी खातीर निधी आयलो काय फुडलीं पावलां उबारतले अशें नगराध्यक्ष लँड्री मास्करेनसान सांगलें. सावड्डी मिराबाग वाठारांतल्या प्रस्तावित वादग्रस्त बंदाराच्या विशयावेल्यान गांवांत थळाव्यांचो 2 गट जाल्यात. मात हे दोनूय गटांचो बंदाराक मात खर विरोध. हे दोनूय गटांनी एकमेका आड खर आरोप प्रत्यारोप केल्यात. सावड्डी मिराबाग वाठारांत येवपी प्रस्तावित बंदाराक थळाव्यांचो खर विरोध आसा. फाटल्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेंत ह्या विशयाचेर बोवाळ जाल्लो. देखून सरपंचाच्या गैरहाजरींत उपसरपंचा सयत 9 पंच वांगड्यांनी ह्या प्रकल्पा आड थाराव पास केल्लो. मात सध्या ह्या बंदारावेल्यान गांवांत 2 गट जाल्यात. हे 2 गटांचे एकमेका आड आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. एक गट थळावो पंच संजय नायकाचो. ह्या प्लॉटार बंदारो येना जाल्यार WRDची उदकाची टाकी येता म्हूण दुसरे गटचे नरेश नायकाचो दावो. हे विशींची कागदपत्रां आपले कडेन आसात म्हूण नरेश नायक सांगता. आता मडगांवच्यान प्रवास करप्यां खातीर महत्वाची खबर. मडगांव पावर हाऊस ते रावणफोंड वचपा खातीरचो रस्तो येरादारी खातीर सध्या तात्पुरतो बंद केल्लो आसा. मंगळारा राती काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा वेळार भूस्खलन जाल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत वादळी वारे सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत हिमशेणां घातल्या. फाटल्या 24 वरांत पावसाक लागून कुडचडे वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां. शेतांनी उदक भरिल्ल्यान पिकाची नाशाडी जाल्या. सरकारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या. गोंयांत पावसाचो सांवार सुरू आसा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसां आनी काकोडा वाठारांतलीं शेतां उदका पोंदा गेल्यात. पावसाक लागून पिकाचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां अशें शेतकार सांगतात. उदका खात्यान नंदा तळीची उदकाची दारां उक्ती केल्ल्यान उदक वाडलां अशें शेतकारांचें म्हणणें. देखून सरकारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या.